दीस सोमार, जुलैची 6 तारीख 2026. पहिले मसब, होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसब, अध्याय 2, वोळ 16, वोळ 17c-18 आणि वोळ 21-22. हांव तिका भुलयतलों आनी तिका अरण्यांत व्हरतलों आनी मोवाळा येवन तिचे कडेन उलयतलों. ती तरणाटी आसली तेन्ना, इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना, जशें ती म्हाका आयकताली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पोर, तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटले. तूं म्हाका म्हजो बाल म्हणून आनीक केदींच म्हणची न्हय. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीण करून घेतलों. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळटीन हांव तुका म्हजी पतीण करून घेतलों. वय, विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीण करून घेतलों आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 145, 2-3, 4-5, 6-7 आणि 8-9. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाजता, सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक घाता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत, अगणीत ताची वडवीक कोणाच्या ना टापूंक जायत. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुजी कृत्यां परगट करतली. वय, तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी महत्कार्यां गाजयतली. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. मनीस तुज्या भयंकर कृत्यां विशयांत उलयता. तुज्या व्हडपणाचो आनी पदवेचो प्रचार करतले. तुज्या अपरिमीत बरेपणाचो उपकार आटयतले. युगायुगांक तुजें नितीवंतपण वाखणतले. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. सोंसणीकायेन आनी प्रितीमोगान संपूर्ण, सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रसनेतें कणवळा येवन भरलेलो. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवाते मरिफात उजवाडाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 9, वोळ 18-26 पर्यंत. जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनेगॉगाचो एक अधिकारी ताचे सरशी आयलो आनी ताच्या पांयां पडोवन म्हणालो, सायबा, म्हजे धुवेन आतांच प्राण गेलो. तूं ये आनी तिचेर हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सांतावन रक्तस्त्रावाचे पिडेन कश्टून आशिल्ली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंग वस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचें आंग वस्त्र हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलीं म्हणून तिणें आपणायतल्याक चिंतलें. जेजू फाटीं घुंवलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे तुवें, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शिकी अधिकाराच्या घरा येवन पावलो. थंय आशिल्ल्या पिर्लूक वचप्यांक आनी घडबड करनाशिल्ल्या जम्यांक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कट भायर वसा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. तेवळ ते सक्कट ताका हांसूंक लागले. लोकां जम्याक भायर करतस जेजू भितर गेलो. चली असो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. हे संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचें उतर हें.
वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एकलो एक पोरणे वायोलीन एलाम करतलो. तें इतलें पोरणे दिसतलें की कोणी ग्रायक तें मोलाक घेवंक तयार नातले. तवळ एक संगीत मेस्त्री मुखार येवन तें वायोलीन घेवन ताचें सुमधूर संगीत खेळूंक लागलो. तें आयकल्लेंच लोकान वायोलिनाचें मोल चडयलें, मात न्ही तें व्हड आयवज दिवन तें घेवंक उर्बा केली. वायोलिनाचें मोल कशें चडलें? मेस्त्रीन तें आपडलेले वरवीं. जेजू एका मरण पावल्ल्या स्त्रियेक आपडटा आनी ती उठता. पिडेन कश्ट नाशिल्ली एक स्त्री जेजूक भावार्थान आपडता आनी ती बरी जाता. पिडेस्तांक जेजू आपडता आनी ते बरे जातात. जेजून आपडलें सगळें बरें जाता. तर जेजूक आपडूंक आमी प्रयत्न करता म्हणलें जिवीत जेजू आपडून दी आनी नंदन करून दी.